गोंयान येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वर्सान वर्स उणो जायत चल्ला. हाचे फाटलें कारण कितें आसूं येता हो प्रस्न सगळ्यांकूच पडला. ताचेर सरकारांतलो उद्देगीक मंत्री माविन गुदिन्हनूच जाप दिली. गोंयान येवपी पर्यटकांचो आंकडो कित्याक उणो जालो हाचेर माविन कितें म्हणटा तें पळयात. विदेश वचपाक सवाय पडटा पूण हांगा येवपाक मार्ग पडटा. हें तुमचीच एकट्याची मिस्टेक ना. हांव ऑल स्टेक होल्डर्स ट्युरिजमान जे आसात तांकांय दोश दिता. हॉटेल ओवर प्रायस्ड, टॅक्सी ओवर प्रायस्ड, मागीर बाकीचे सुविधा आसा ते ओवर प्रायस्ड. 5 स्टार आसूं दी, 3 स्टार आसूं दी, सगळ्यांनी रेट वाडयले. एअरलायन तिकेट रेट वाडयले. काय कित्याक लोक येतले ते कॅल्क्युलेट करता. आज लोक कॅल्क्युलेट करता. तुम्ही जाणा दीस इज द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज. कंप्युटराचेर, लॅपटॉपाचेर, तुमच्या मोबायलाचेर सगळे वस्तू ह्यो तुमकां रोखड्यो जाणवाय मेळटा. तुम्ही सुद्दां कितें चूक केल्या कितली ती ब्लो अप जाता. एकटो चूक करता 10 जाण भोगता अशें जाता. तेन्ना हें जेन्ना सगळे कडेन फांकारता अरे गोवा इज कॉस्टली, कोण येतलो हे सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. हांव एअरलायन्साकूय सांगता, हांव हॉटेलवाल्यांकूय सांगता आनी तुमकांय सांगता. तुमकां मुद्दम हांव सांगता, लास्ट टायम रेट सुद्दां हांवें वाडोवन दिल्लो. माझ्या ब्युरोक्रेसी आनी सगळे आहा ते कशें एक दिले नासले. फक्त 2 रुपया दिताले, हांवें 3 रुपया केले. तुमकांय कितें जोड जावपा जाय म्हाका गोंयान टॅक्सीवाल्यान. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार.